सगळ्यांनी मायमोगाचो नमस्कार। हांव सत्यवान जांगळे सांगे गोय। पयली सुवातेर समेस्त गोंयकारांनी मकर संक्रांतीची उनवणीत परबी। तुमचे मुखार हांव म्हजी कविता घेवन येता। कवितेचें नांव जावन आसा मकर संक्रांत। मकर संक्रांत। आयली आयली मकर संक्रांतीची परब आयली। आयली आयली मकर संक्रांतीची परब आयली। मनांतलो दुस्वास पयस करुया। मनांतलो दुस्वास पयस करुया। आपापसातलो मोग वाडोवया। मनांतलो दुस्वास पयस करुया। आपापसातलो मोग वाडोवया। जिणेंत उजवाड हाडुया। जिणेंत उजवाड हाडुया। एकचाराचे गीत गावया। एकचाराचे गीत गावया। एकमेकाक तिळगूळ वाटुया। एकमेकाक तिळगूळ वाटुया। तिळांतलो मोग आनी गोडांतली गोडसण ओठार हाडुया। तिळांतलो मोग आनी गोडांतली गोडसण ओठार हाडुया। भुरग्यांच्या हातांत पतंग दिवया। भुरग्यांच्या हातांत पतंग दिवया। उक्त्या मळबांत ताचो आस्वाद घेवया। उक्त्या मळबांत ताचो आस्वाद घेवया। पतंगावरी जिणेंत उंचेले पावल मारपाक तांकां शिकवण दिवया। पतंगावरी जिणेंत पाऊल मारपाक तांकां शिकवण दिवया। एकमेकाक तिळगूळ वाटुया। एकमेकाक तिळगूळ वाटुया। तिळगूळ घे आनी गोड गोड उलय म्हणून। तिळगूळ घे आनी गोड गोड उलय म्हणून। इश्टागतीचो हात मुखार करुया। तिळगूळ घे आनी गोड गोड उलय म्हणून इश्टागतीचो हात मुखार करुया। सगळ्यांनी देव बरें करूं।